हे सगळे आयज जे कितें चल्लां हे स्क्रिप्ट हो स्क्रिप्ट गोंयचे राज्याचे मुखेलमंत्री जो आसा कसो बदनाम करपाचो, आमचे पार्टीचे अध्यक्ष दामू नायकाक जो आसा कसो बदनाम करपाचो, कसो जो आसा आमचे दिगंबर कामताक जो आसा बदनाम करपाचो, हे सगळे एक स्क्रिप्ट चल्ल्या. आणि ही स्क्रिप्ट जी चल्ल्या हे फक्त जे आसा मुस्लीम डॉमिनेटेड वोट्स जे आसा हेका जे आसा आपल्या कडेन हाडपाक ही एक पॉलिसी चल्ल्या. दाखोवपाक की बाबा हे जे बीजेपीक जे आसा लिडर जे काम करता भारतीय जनता पार्टीन हे खंय तरी जे आसा कम्युनल आसा, खंय तरी जे आसा मुस्लिमां मदीं विवाद करता, खंय उर्फान म्हणून जे आसा मुस्लिमां मदीं विवाद केला, आमी खंय जे आसा मुस्लिमां मदीं गेल्या लोकांचे जे आसा प्रॉपर्टी जे आसा हाडपाक आमी खंय गेला जे मुस्लिमांची खंय हेणे काल आमचे एक मेंबर जलील म्हणटा तो नाच पिक्चरान, शेख जलील म्हणटा तो पिक्चरानूच ना, शेख जलील म्हणटा ताका आमी जे आसा फाउंडर मेंबर जो आसलो तरी पसून सिन्स ही वॉज अ कमिटीचो जो आसा इलेक्शन कमिशनर ताका आमी कमिटीन घेवना, ताका आमी आफ्टर 3 to 4 months रेझोल्युशन घेवन ताका कॉप्टेड मेंबर म्हणून घेतला. सो वेर इज क्वेश्चन ऑफ जलील. आणि फाल्यां समज सूरज वेर्णेकर समज आमचे अगेन्स्ट दितालो जाल्यार पसून आमकां प्रॉब्लेम नासले. वी वूड हॅव चॅलेंज इन हायकोर्ट बिकॉज आमकां जी ऑर्डर दिल्या ती अर्जुन शेट्टीन दिल्या की आमची सोसायटी लिगल आसा म्हणून. सो हांगा प्रश्नूच येना पडलो की जलील बादशाह जे आसा क्रिमिनल्स हाडून जे आसा मजीद चलयता म्हणून. मोती डोंगराचो खंयचोच मनीस जामा मजीद चलयना. आमचे सिनियर मोहम्मद अली देवगिरी जो आसा आमचो सिनियर फाउंडर मेंबर हो मुतवल्ली आसा. आणि हो जो मुतवल्ली आमी केला मोहम्मद अली देवगिरीक हे सगळे जे आसा मजिदीचे कन्सर्न घेवन केला. प्रत्येक गजालीचेर दिगंबर कामत इन्वॉल्व जाता. दिगंबर कामताचे आमी पांय धुवन पिवपाचे. आयज हे भायर जे भोंवता हे फक्त दिगंबर कामताचे जे आसा आशिर्वादा लागून भोंवता. सकाळी जे आसा हे आमच्या अध्यक्षाचे पांय पडपाक वयता. मॉर्निंग जे मागीर चल्ले साकडी चल्ले पांय धरपाक, मागीर थंयच्यान परतून दिगंबराचे पांय धरपाक येता आनी मागीर बांदार वयता. हे आमी तसलें काम करूना. आमी एकूच कडेन एकूच पक्षान आसा. आमी 10 कडेन नाचूना. आनी जिल्ला जी सीट पडल्या ती आमकां लागून जिल्ला सीट पडूना. जिल्ला जे कार्यकर्ता आमकां जे बूथ दिल्लो ह्या बुथाचे मुस्लीम बुथाचेर आमी लीड मारून दाखयल्या. आमची बूथ तुम्ही काढत ज्या बुथार आमकां काम दिलें आमकां सांगलेलें पार्टीन की ह्या बुथा वयले तूं हालपाचो ना म्हणून. त्या बुथार गोंयांत आमी हिस्ट्री केल्या. मुस्लीम बूथ ज्या बुथाक भारतीय जनता पार्टीक आनी प्रमाणीकपणान आनी स्वाभिमानीकपणान हांव सांगता की आमी ह्या बुथांचेर जे आसा मुस्लिमांनी आमी लीड मारून जे आसा बीजेपीक दिल्या थंय वयर सकल जालें आसतलें आनी ती सीट पडली आसतली. क्रेडीट घेवपाक आपूण येयलो वा नाच बांदावयलो म्हणटा तो नाच हांव म्हणान क्रेडीट घेवपाक पयलो आपूण हाडला म्हणून जिखून. सो हें काम जे आसा बांदावयल्या करपाची जी आसा संवय पडल्या आनी आमी असले टॅक्टिक्स जे आसा धाडून मजिदी कडेन जे आसा धाडून आमकां भिवपाचो जो प्रयत्न करता. आमी आसा कोणाक भिवून जे आसा दीस काडपी न्हू. आमी जामा मजिदाचे फाउंडर आसा. लिस्ट समज तुमी लेटस्ट लिस्ट काड जामा मजिदाचे हो मेंबर वचून ना. एका लास्ट प्रिवियस मिटींग जे मेंबर्स असले कमिटी त्यांनी पब्लीक नोटीस दिल्ली की क्रिमिनल्स दोज हू आर हॅव्हिंग द क्रिमिनल बॅकग्राउंड कॅनॉट बी द मेंबर ऑफ सुन्नी जामा मस्जिद. आणि हो इज कमिंग फ्रॉम द क्रिमिनल बॅकग्राउंड. सो त्या बॅकग्राउंडा खाला एका जे आसा काढून भायर मारलो मजिदींतल्यान. वो खंयचे उलयता आपण मेंबर आसा म्हणून. This plot is also donated by government of Goa where I am right now I am talking. This is nobody's father's property. The school is built by the money of the Manohar Bhai. मनोहर भाईन जे आसा पैसे दिले अंजुमनाक बांदपाक लागून. हेही कोणाच्या बापायन जे आसा केरळाचे जे आसा पैसे जे आसा पोतयेन घालून हाडून लुंगी घालून. सो दीस ऑल्सो इज पेड बाय द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. सो नोबडी कॅन से दीस इज देअर प्रॉपर्टी. तशेंच जामा मस्जिदी बांदपाक लागून आख्खे गांवचो पयसो लागला. कोण सांगू शकना ही माझी प्रॉपर्टी म्हणून. वी आर द सोसायटी मेंबर्स. इट इज आवर ड्युटी टू टेक केअर ऑफ मस्जिद प्रमायसीस आनी थंय कितें जाय मोलाना बिलाना हें आमचें काम आसा आनी तें आमी करूंक लागला. आनी हे जे आसा 15 तारखेचे पयलीं 16 घरांचें इलेक्शन घेवन ह्या 16 घरांनी गुलिस्तान मजिदेचे तेंय तुमकां क्लियर करता. 16 घरांनी जे आसा 6 ऑलरेडी जे आसा मेल्या. 5 काय 6 जाणां कडेन पुर्तुगेज पासपोर्ट आसा. We are coming with the list of the members who is having the Portuguese passport. And the people who are not staying, the order is very clear in Gulistan Masjid. ज्या मनशाचें घर ना थंय तेमी फोटिंगपणां करून गांवचे लोकांचे मस्जिद गांवचे पयशे कंट्रिब्युशन करून जे आसा हे भलत्यांकूच दिवपाचो प्रयत्न केलो. कित्याक वगैरे रावतलो कित्याक फायट करपाना गांवच्या लोकांक लागून. आनी म्हाका अभिमान आसा म्हाका कोणाची जे आसा भिरांत ना. आनी हांव सदांच खंय इल्लिगल खंय कितें जातलें
थंय हांव डेफिनेटली जे आसा गांवच्या वांगडा आनी लोकांच्या वांगडा जे आसा उबे रावतलो.